मडगांव पालिकेत जॅक सिकेरा पुतळ्या वयल्यान ब्रेस्तारा बरोच बोवाळ जालो। शुक्रारा मडगांव पालिकेच्या कौन्सिलरांनी पत्रकार परिषद घेवन नवी बसका पालिकेन घेवन तांचे मिनिट बदलचे नातर नगर अध्यक्षान राजीनामो दिवचो म्हण मागणी केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। जे सगळे काल घडला हिस्ट्री म्युनिसिपालिटीन असे केन्ना घडना। वी आर नॉट अगेन्स्ट द स्टॅच्यू ऑर एनीथिंग, ओनली द रेझोल्यूशन आसा ते ऍड केला। हांव उबो रावन कितें म्हणलें, मॅडम जे आसा ते तुमी ऍड कित्याक केला? सो दे स्टार्टेड अटॅकिंग अस एंड शी सेड दॅट शी इज नॉट गोइंग टू चेंज द रेझोल्यूशन। आमची मान्य कितें आसा की तेणे जे रेझोल्यूशन आसा तो स्टॅच्यूआचो, पण स्टॅच्यू घालपाचें आमकां प्रॉब्लम ना, बट शी शूड प्रॉपर प्रोसिजर आसा, send it to the government. We feel that she should send it to the government आणि त्याच उपरांत डिसिजन आसा ते घेवपाचें। अशें केन्ना जालना, एवरी मिटिंगाक तुमी आसता आसतलें, हांव एवरी टायम मिटिंगाक उलयता की मिनिट्स हॅव बीन मॅन्युपुलेटेड। इन ऑल द मिनिट्स देर इज सम हायट, एक हायट आसता बाबा सोंसपाची। आमी 4 वर्सां जाली सोंसत घेतले की बाबा आज दी एक आसा, एक कोणाची वॉर्डान एक रंबल्स घालपा जाय, ओके रेझोल्यूशन पयलीं घेयना जाल्यार ते ऍड केले समजपा जाता, पण हिंगा कितें आख्खे रेझोल्यूशन तुमी डिफरंट मिनिट्सान घालता जे आमी उलयल्ले ना। जशें आतां जाफरान सांगला तेणे उलयल्ले नासलें, तेणे रेझोल्यूशन हेंच दिलें नासलें, ही हेज नॉट सपोर्ट करूं ना काय ना तेजें नांव येयलां अशें केलां म्हणून एवरी टायम तशें जालां। आनी एक आसा एजेंडा कालची मिनिट्सान आसा जे आमी उलयल्ले ना, तुमी ऍड करतात। वॉट इज द यूज? मिटींग कित्याक घेवपाची आमी? अल्टिमेट दिता 48 आवर्स आमी चेअरपर्सनाक दिता की तेणे हे मिनिट्स आसा ती चेंज करपाचे आणि शी शूड सेंड इट टू द गव्हर्नमेंट अँड सारखे प्रोसिजर करचे। अदरवाइज अँड वी डिमांड, अदरवाइज इफ शी डजंट डू शी शूड रिजाइन विथिन 48 आवर्स। Dr. Jack Siker, the father of opinion poll, he was not a small man. She should bring up a proper agenda. He's a big man. बारीक मनीस नाशिल्लो तो, प्रॉपर अजेंडाचे घालून तेंच्या मिटिंगेक घालून तेणी सारको प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय। देर इज सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स की पब्लीक प्रोसिजर, गव्हर्मेंट प्रोसिजर तुज्यान खंयच स्टॅच्यू तसो विदाउट अप्रुवल तुज्यान घेवपाक जायना। एनी अदर मॅटरान घेतला, एनी डिसेंबर लिस्टान सगळे घेतला आणि तितून ऍड पेमेंट ढकलला। आमचो डिमांड मेन हेतू एक मिनिट, फाल्यां जॅक सिकेरालो हें घातलो स्टॅच्यू कोणे RTI घालून हें घालून तो परत काडपाक पडपाक जायना। हांगसर चडश्यो गोश्टी जातात, आज घेतात डिसिजन फाल्यां घेतात। आनीक फावटी आमी गाडी घेतली ती परत उरली। आमचो डिमांड कितें, विथीन 48 वर्किंग आवर्सा भितर तेणी परती मिटींग आपोवन हें सगळें करचें। अदरवायज तें जर जायना शी शूड रिजाइन, आनी ती जर रिजाइन जायना वी वील पुट अप अ कॉन्फ्रन्स मोशन।